Today we have all gathered here to celebrate second Arpora Nagwa Akash Kandil and Rangoli competition and also second All Goa live band Bollywood singing competition. Before we get started, I would like to express my sincere gratitude to our MLA Shri Michael Robusa for his support and guidance. आज खरेच बरें दिवाळीचें वातावरण तयार जाल्लें आसा. आमचो हो दुसऱ्या वर्साचो प्रोग्राम आसा आनी हो प्रोग्राम सक्सेसफूल जावपाक KDR बॉयज तेंच्या सगळ्यांची हांव अभिनंदन करता. आनी खरोच अशे प्रोग्राम घडोवन हाडूंक जाय. आमची संस्कृती ही टिकून व्हरता. आजचे तरुण पिढी आसा आमची ती आकाश दिव्या कडेन अशें आतां करिनात, विकते हाडटात. तेन्ना आमी अशी स्पर्धा दवरतात कित्याक तर तेंच्यांतली कला आमकां दिसून येता. आज रांगोळी स्पर्धा हांगा जाल्ली आसा, आकाश दिवो आनी तशें बॉलिवूड सिंगींग कॉम्पिटिशन. सगळ्या बऱ्या भुरग्यांनी हांगा आपली पदां हांगा सादर केल्ली. खरोच आयचो प्रोग्राम बरो जाल्लो आहा. संक स्टार्ट जाल्लो सो चडशीं भुरगीं आहा मेजॉरिटी, जाणट्यांची उपस्थिती मातशी कमी जाली. आनी हो एक्चुली प्रोग्राम आमी आमच्या पंचायत हॉलाच्या भायर करताले, पण काल ज्या भाशेन पावसाचो गडगडाट येयलो आनी पावसान आमकां मातशी एक हें दिली रेड सिग्नल खंय दिलें म्हणून आमी आयज वेन्यू शिफ्ट करून आमच्या होली ट्रिनिटी चर्चीच्या हॉलांत करपाचो प्लॅन केलो. सकाळ फुडें फादरीक फोन मारलो जाल्यार फादरीन म्हाका एका उतरान सांगलें बिंदास तूं हांगासर कर. सो हांव एकूच सांगूंक सोदतां, आमकां दिसता आमी खंयसर तरी कम्युनल सद्या वातावरण जाल्लें आसा, पूण ज्या भाशेन आयज म्हाका फादरीन हो जो प्रोग्राम घडोवपाक एक कांय रेस्ट्रिक्शन्स घालिनासतना करपाक दिल्या बद्दल हांव फादरीन काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा. आनी असोच आमी आमचो कल्चर जावं तो कोंकण्याचो आसूं जावं तो क्रिस्तांवाचो आसूं, आमी सगळे वांगडा मेळोन हो सेलेब्रेट करपाचो. म्हाका दिसता सगळे पार्टिसिपंट्स ऑफ द आकाश कंडील सिंगींग कॉम्पिटिशन, रांगोली कॉम्पिटिशन सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक तुमी सगळीं पार्टिसिपंट्स ऑफ दीस प्रोग्राम. आनी प्रोग्राम कितें? प्रोग्राम इज ऑल अबाउट दिवाली, टू ब्रिंग लायट इन एवरीबडीज लायफ. एंड यू ऑल आर द फर्स्ट पीपल. तुम्ही आकाश कंडील केला, तुमच्या भुरग्यांक हिंगासर हाडून स्टेजीर कातरां म्हणपाक तांकां पाठिंबो दिला. तुमकां सगळ्यांक शाबासकी. आनी म्हाका दिसता फेस्टिवल ऑफ लायट्स जे आरपोरान बाब रोशन रेडकर आनी KDR बॉयज हेंच्यांनी जी सुरवात केली एकदम बरी गजाल. कित्याक आमी सदांच सांगता की आमचो कल्चर, संस्कृती जर तर आमी सांबाळटले जाल्यार वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर होम. आमच्या घरा लागीं चालू करपाक जाय. आमी भाशणां दिल्यार जायना. आनी त्या खातीर भुरग्यांनी आकाश कंडील घरा लागीं करचो हे आमचो उद्देश आसलो. लास्ट 10 years बॅक आमी 10 वर्सां जालीं हो व्हडलो प्रोग्राम घडोवन हाडटा पोर्रान. आनी त्याच भाशेन सेम वे आमचो रोशन रेडकर आनी तेजी टीम हिंगासर आरपोरान घडोवन हाडटा. म्हाका दिसता सगळ्यांनी KDR बॉयजान नेटान तावयो मारच्यो. KDR बॉयज कंटिन्युअसली ऑर्गनायजीस वेरियस एक्टिविटीज, खुबशे एक्टिविटी ते ऑर्गनायज करता आरपोरा नागवान. आनी जे एक्टिविटी तेंच्यो आसता ते खऱ्यांनीच पळोवपा सारक्यो आसता. It is really heart touching and directly connected with every citizen, every person in the family. आनी म्हाका दिसता अशें काम करपी खूब कमी लोक आसा. इट इज नॉट इजी टू ऑर्गनायज समथींग. पावसा खातीर भितर हाडप म्हणजे येदे व्हडल्या हॉलान हाडप, ऑर्गनायज करप, बँड हाडप, म्युजीक हाडप, सिंगींग कॉम्पिटिशन करप, रंगोली कॉम्पिटिशन करप. इट इज नॉट समथींग स्मॉल. धाकटुले हितूनसून बसून करता पूण ताका खूब मेहनत आहा, टायम आहा. आनी टायम इज द एसेन्स म्हणटा आमी. म्हणजे टायम कोणाकूच ना. सगळे जाण इतले बिजी जाल्ले आहा आपल्या लायफान की टायम म्हणटा तो ना.
आणि टायम काडल्या बद्दल तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळे अँड ऑल द बेस्ट. कॉम्पिटिशन आणि आकाश कंदील कॉम्पिटिशनाचे फंक्शनाचे चीफ गेस्ट सर मायकल प्रभू एका देव बरें करूं म्हणटा सर तुम्ही आमचो मला टायम काडून येयले म्हणून. तशेंच पर्रा गांवचे सरपंच चंदन हरमळकर, डेप्युटी सरपंच डेनियल लोबो तुका देव बरें करूं सर तुमी तुमचो मला टायम काडून. आमचे गांवचे सरपंच आनी आमचे केडीआराचे मेंबर रोशन रेडकर काय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सगळे पंच मेंबर एक्स पंच मेंबर तुमी सगळे आमचे फंक्शनाक टायम काडून येयल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.